मोगोपांतल्यान पयलेच फावट वेंचून येवपी आमदाराक मंत्रीपद मेळचें ना म्हूण मोगोपान निर्णय घेतिल्लो। मोगोपाच्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत हो निर्णय जाल्लो। तशेंच मोगोपा सोडून गेल्ल्या उमेदवारांक परती पक्षाची तिकेट दिवचे नात असोय निर्णय जाल्लो। आमी जिता खातीर मंत्रीपद मागलें म्हूण सुदिनाक भंय दिसलो काय कितें म्हूण संजीव नायक उलयल्लो। आपूण आनी दीपक जेन्ना पयले फावट आमदार जाल्ले तेन्ना आमकांय मंत्रीपद घेवपाची संद आशिल्ली, मात आमी तेन्ना मंत्रीपद घेतलें ना। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार मंत्रीपदा विशीं मोगोपाचे जे निकश आसात ते सुदीन ढवळीकारान तयार करूंक ना, ते तयार करपी वेगळेच आशिल्ले। तेन्ना भंडारी समाजाच्या संजीवान जे कितें उलयलां ताका हे विशीं कितें खबरूच नाशिल्ल्याचें सुदीन सांगता। जीत आरोलकर मांद्रेचे आनी एक धडाडीचो लिडर भंडारी समाजाचो एमजीचो आसा। आमी मागले, आमी कोणाचे कार्ड उडोवंक नासले, आमी मागलेले सरकारा कडेन की तेका मंत्रिमंडळान घेवचो की सुदीन ढवळीकर जो सिनियर मोस्ट लिडर एक बहुजन समाजाचो एमजी पार्टीचो तेणे काल एक स्टेटमेंट दिलो की काल एमजीपीची एजीएम जाली, आतां खंय जाली ती खबर ना, आनी एजीएमान डिसिजन घेतलें की पयले फावटी तो निवडून येता तो एमजीचो आमदार पयले फावट ताका मंत्रीपद दिवप ना आनी तेणे घेवप ना, तेणे चेअरमॅन जावप। हे खंयचो न्याय? जेन्ना आमी आमच्या जिताक मंत्रीपद मागले ह्या सुदिनाक कित्याक भिरांत दिसली की जिताक दिवन तेका देवळेंत दिलो? आमी कदापि हे मान करूंक घेना। सुदिनाक एक वॉर्निंग दिता, तूं आमच्या बहुजन समाजाच्या बुस्तार आयज 99 साकून आयज साकून मंत्री जालो, आमदार जालो, सो फावटी उलोवंक ना। पूण जेन्ना आमी फक्त एक फावट आमच्या आमदाराक मंत्री कर म्हणलो जाल्यार तुका रेझोल्युशन घेवचें पडलें। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना, पयले टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून। जेन्ना दीपक आमदार जालो तेन्ना दीपकानूय पयले टायमाक येवना। हे जे आतां कितें उलयता पळय ते सगळे तांणी घडयल्ल्यो गोश्टी, तांचे ताणीच। आमी दोगांनी पयले टायमाक केन्नाच आमदारके आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना। आमी जो ठरयला कारण आमचे आमदार निवडून आयले नंतर दुसरे पक्षांत वता आनी त्या खातीर तांचे कडेन बदली जाता। नंबर 3, जो आमदार आमकां सोडून वता ताजेर एक्शन घेवप हे पक्षाचें कर्तव्य आसा। रूल हांवें करूना, तो रूल करपी आज आमच्यात ना। हो रूल 2007 पयलींचो, हेंय तांकां खबर ना कोण कोण ते उलयता। काल तो संजीव नायक कितें तरी उलयलो, हे रूल हांवें करूना, सुदीन ढवळीकारान केल्ले रूल न्हय। सुदीन ढवळीकारान कार्यकर्ते घडयले आनी आजून कार्यकर्ते घडयतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।